इतिहास. पेद्रू आनी जुआंव महाधर्म सोबे मुखार. चॅप्टर 4. पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलयतात थंयच आसतना याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारभारी आनी सादुकी तांचेशी आयले. हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं सगळीं पुनर्जिवन जातोलीं म्हूण ते परगडटाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां बणकणींत दवरले. पूण तांचें उतर आयकल्लें तांतल्या जायत्या जाणांनी भावार्थ धरलो आनी दादल्यांचीच संख्या सुमार 5,000 पावली. दुसऱ्या दिसा जुडेवांचे फुडारी, जाणटे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत जमले आनी तांचे बरोबर परम याज्ञीक अन्नास, कायफास, जुआंव, अलेक्झांद्र आनी परम याज्ञिकांच्या घराण्यांतले सगळे. धर्मदुतांक मोदें उबें करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन व कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंता थंय आमी एक दोयाल कोन्नी केली म्हूण तुमी आयज आमची झडटी कोत्तात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगळे तुमी आनी इस्रायलाची आख्खी परजा हें जाणो जावं तुमी खुस्सार मारलो पूण देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो त्या नाजारेतकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणच्या संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवून मेलूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोळबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. पेद्रूचें आनी जुआंवाचें काळजीदारपण पळोवन सोबेचे वांगडी अजाप जाताले, कित्याक ते अशिक्षीत आनी चालते मनीस म्हूण ते समजताले. पूण ते जेजू बरोबर आसताले म्हूण तांकां खबर आसली. पूण बरो केल्ल्या आनी तांचे मोदें उबो आसलोल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां मांस धर्म सोबेंतले भायर जावंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मोदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशांक आमी कितें करुया? तांचे वरवीं घडलां तें मोटें विजमीत जेरुसलेमांत रावतल्या सगळ्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मोदें आनीक शिंपडना जावचे खातीर ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलयना जावंक आनी आमी तांकां धमकावणी दिवया. तांकां भितर आपूण जेजूच्या नांवान कशेच भाशेन आनीक उलयना जावंक आनी शिकोवण दिना जावंक तांणी तांकां फर्मायलें. पूण पेद्रून आनी जुआंवान पत्ती पाडून म्हणलें, तुमकां आयकून देवाक आयकोना जावंक हें देवाच्या दोळ्यां मुखार सारकें जाल्यार तुमीच निर्णय दियात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना आमच्यान रावूंक जायना. तांणी तांकां आनीक एक पावट धमकायले आनी सोडले. खंयचेच वाटेन तांकां खास लावंक मेळो नासली, कित्याक सगळो लोक घडलां ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. विजमितां वरवीं बरो जाल्लो त्या मनशाक 40 वर्सां वयर आसलीं. भावाटी भाव भयण आपणाक काळजीदारपण मागतात. पेद्रूक आनी जुआंवाक सोडल्या उपरांत ते आपल्या जम्याशी गेले आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी तांकां सांगलोलें तितलेंय तांणी तांकां कळीत केलें. तें आयकल्या उपरांत तांणी सगळ्यांनी बरोबर आपलो ताळो देवाक उबारून म्हणलें, धोनया, सर्ग प्रितूम, सोमदीर आनी ताचे भितर आसा तितलेंय तुवें रचलां आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या बापा तुज्या सेवका दाविदाचे तोंडी सांगलां. राष्ट्रां कित्याक चालवतात? कित्याक ह्यो परजा बेश्ट्यो?
गुणगुणटात गुणगुणटात. प्रितुमेचे राजा उपरासतात. सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या क्रिस्ताचेर कुंवर गुडमेल कोत्तात. खरेंच हेरोड आनी पोंस पिलात राष्ट्रां आनी इस्रायलाचे पोरजे बरोबर एकठांय जावन जेजूचेर तुवें माखलोल्या सेवकाचेर आड गुडमेल केलो. आनी अशें जें घडचें म्हूण तुजे पोदवेन आनी जाणवायेन तुवें आदीं फुडेंच थारायलें तें तांणी शाती पावयलें. आनी आतां सर्वेस्परा तांच्यो धमकावण्यो तूं पळय आनी सगळ्या काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटूंक तुज्या सेवकांक निर्मी आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नांवी पिडा काडून उडोवंक आनी ओचोऱ्यां आनी विजमितां करूंक तुज्या हाताची पदवी दाखय. अशें मागणें कोत्ता आसतना तीं जमलोलीं तीं धर्म कांपली तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटीत रावलीं. क्रिस्ती भावां भयणीचें जिवीत. भावार्थ्यांचो आख्खो समुदाय एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें आपणाचेंच म्हूण कोण धरिनासलो. पूण तांचे लागीं आसलें तें सगळें सगळ्यांचें मन म्हूण तीं धरतालीं. दोन दूत व्हडा बोलान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गवाय दिताले आनी तांकां सगळ्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मोदें गरजेक सांपडलोलीं कोण नासलीं, कित्याक जांचे लागीं भाटां वा घरां आसलीं तीं विकून तीं तांचो विक्रेचो दुडू हाडून धर्मदुताच्या पांयांशीं दवरतालीं. मागीर जण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणें हो दुडू वांट्टालीं. अशें जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदुतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घाल्लें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो तो ताणें विकलो आनी विक्रेचो दुडू हाडून धर्मदुतांच्या पांयांशीं दवरलो. देवाचें उतर हें.